प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 11वो विस्वोर वोड 27 ते 33 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 11 वर्सेस 27 to 33। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ते परतून जेरुसालेमाक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल यादीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले। तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार आसा तुका, वो अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचे कडेन एक विचारतां, म्हाका जबाब दियात आनी तेन्ना कसल्या अधिकारांत हांव अशें करतां तें तुमकां सांगतलो। जुवांवाचो बातीस खंयथावन आयलो, स्वर्गांतावन ओ मनशांतावन? सांगात पळोवया। आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले। स्वर्गांतावन अशें आमी म्हणलें जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक ताचेर भावाक ठेवलो ना? पूण मनशांतावन अशें आमी म्हणटले। जुवांव खरो प्रवादी म्हूण सगलो लोक म्हणटालो देखून ते लोकांक भियेले। ह्या पासत तांणी म्हणलें, आमी नकळो। आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांव ह्यो वस्तू कोत्ता ते हांवूय तुमकां सांगिना। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू स्वता विशीं कशे भाशेन अधिकारान कसल्या अधिकारान तो शिकयतालो तो आतां ही शिकोवण त्या फारिझेयांक धर्मशास्त्रांक दिता। कितें घडटा? जेजू खूब मिलाग्री कोत्तालो, देवाचें उतर शिकयतालो, प्रवाचन कोत्तालो, शर्मांव दितालो, सगळें कोत्तालो। आनी भाव भयणीनो, फकत जेजू शर्मांव दिनासलो, फकत शिकोवण दिनासलो, तो थिंचो देवाच्या अधिकारान पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो थिंचो मिलाग्री कोत्तालो, थिंचो पेकोणीन लोकांक दितालो, थिंचो अजापां दिसतालीं आनी खूब वस्तू घडटाल्यो। आनी भाव भयणीनो, हें जें काम जेजू कोत्तालो, हे धर्मशास्त्री, हे जे फारिझेय, मुखेल याजनीक तांकां करूंक जायनासलें, कित्याक तांकां बावळ नासलो। ते फकत धर्म कोत्ताले, ते फकत धर्म करपाक एकदम बरें आसले। पूण जें जेजू कोत्तालो तें तांकां करूंक जायनासलें, कित्याक तांकां बावळ नासलो, ते फकत धर्मान बुडलेले। म्हणटच आतां ते जेजू कडेन येतात आनी जेजूक म्हणटात, तूं कसल्या अधिकारान हें काम कोत्ताय? तुका कोणें अधिकार दिला? अधिकार दिवपाक जाय जाल्यार आमी अधिकार दिवंक जाय। भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत। जेजू आपल्या बापाच्या अधिकारान हें सगळें काम कोत्तालो, कित्याक जेजू देव आसलो। आनी तो आतां हें जें काम कोत्तालो, लोक ताच्या फाटल्यान धांवतालो। म्हणजे लोक आतां सगळ्या ह्या मुखेल याजनीकांक, धर्मशास्त्र्यांक, ह्या फारिझेयांक सोडून आतां जेजू फाटल्यान लागतले। आनी आतां लोक हांगा देव मंदिरान वचनासले, कित्याक इतलो वजन लोक देव मंदिरांक जायनासलो। आतां की प्रायेर, दोंगराचेर अशा जाग्यार जेजू आतां देवाचें उतर शिकयतालो। म्हणटच आतां हे फारिझेय, मुखेल याजनीक, धर्मशास्त्री पळयतात की लोक तांकां सोडून जेजू फाटल्यान लागतात। ते आतां जेजूक विचारतात, तूं कसल्या अधिकारान हें काम कोत्ताय? कोणें तुका अधिकार दिला हें देवाचें उतर शिकोवपाक? जे वस्तू तूं कोत्ताय तुका कोणाच्या अधिकारान कोत्ताय? आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू देव तो जावन आसा, पूण मनीस जावन येयला। तो आतां देवाचे जाणवेन तांकां हो प्रश्न जबाब दिवचे पयलीं तांकां विचारता, जुआंव बातिस्ताचो बातीस, जें काम जुआंव बातिस्ता कोत्तालो तें देवाचे पदवेन कोत्तालो वो तो मनशाच्या पदवेन कोत्तालो? आनी भाव भयणीनो, हे धर्मशास्त्री, मुखेल याजनीक जुआंव बातिस्ताक सोडलेलो, ताचे भावाक धरिनासले। आनी ते आतां म्हणूंक लागले, समजा आमी म्हणलां की ताणें देवाच्या अधिकारान तें सगळें कोत्ता, तो जेजू म्हणटालो लागलो तांकां, तुवें ताका ताचेर भावार कित्याक धरूं? आनी समजा ते म्हणटाले त्या मनशाच्या अधिकारान करता, ते लोकांक भियेताले। म्हणटच आतां लोकांचेर आड वचोन जायना जावंक ते आतां जेजू म्हणटा, आमी नोको, आमकां तो जबाब दिवपाक जायना। जेजू तांकां म्हणटा, हांवूय तुमकां सांगचो ना। आयज भाव भयणीनो, आमी जावन आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी जेजूचे सोत मानता म्हणटा, पूण आमकां खरेपणी भावार्थ हा काय? आमी सोत मानता, वय आमी सोत मानता की जेजू ह्या खुर्सार ह्या संवसारान येयलो, आमचे पासत खुर्सार मेलो, ताणें आपलें रगत वारयलें,
ताणें आमकां आपलो जीव दिलो, तो पुनर्जीवन जालो, आमी सोत मानता ते मिसाक म्हणटा, पूण खरेपणी आमचे भितर भावार्थ हा काय? भाव भयणीनो, भावार्थ ना जाल्यार जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितान आमकां केन्नाच फावो जावचें ना. आमी धर्म करतले, आमी खूब मागणें देवस्पण करतले, पूण आमी केन्नाच ह्या अधिकारान चलचीं ना. कित्याक जेजून आमकां सांगलां, जुवाचो 14:12 म्हणटा, जो कोण म्हणटा, जेजू म्हणटा की जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तांकां हांव अधिकार दिता जीं कामां हांवें केल्ल्यान ती करपाक. म्हणटच आमी जे जेजून कामां केल्ल्यान ती आमी करूंक पावना जाल्यार जी जेजू म्हूण आमी व्हडलीं कामां करूंक पावंक जे जेजून आमकां सांग ते आमी कशीं करतले हांव भाव भयणीनो. जे जेजून आमकां जेजून कामां केल्यान, लोकांचेर हात धरून तांकां बरीं केल्यान, दोंजार काडल्यात, ताणें जिन्स भाशांनी ताणें उलोवंक दिलां, ताणें आमकां हो अधिकार दिला. पूण ह्या अधिकारान आमी चलना जाल्यार आमी फकत भावार्थ करता, आमी आमकांच फटयता आनी आमी ताच्या उपरांत दुसऱ्यांक फटयता. भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा तुका भावार्थ ना जाल्यार तूं ओगी राव, मातसो बॉस, हें देवाचें काम करिनाका. कित्याक देवाचें काम जें करूंक जाय तें फकत जो लोक भावार्थ दवरता जेजूचेर, खरेपणी ताचो संबंद देवाशी घट आसा, ताचो संबंद वाडत वेता, ताणेंच फकत हें देवाचें काम करूंक जाय. दुसऱ्यांनी फकत जें धर्माचें काम करता ताणें घरा बसूंक जाय आनी धर्म केला जाल्यार देवाच्या राज्यांत कसलेंच बरें जावचें ना. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारया, आमी सादी मनशां, आमी कोणे देवाच्या राज्यांत आमी काम करता जाल्यार आमी आमकांच विचारया, खरेपणी आमचे कडेन भावार्थ आहा? खरें आमी भावार्थान काम करता काय फकत आमी धर्म करता? आनी धर्म करता जाल्यार आमी देवाचें भोगसणें मागुया, देवाच्या उतरान आमी रेगून रावया, आमचो भावार्थ वाडपाक, आमी देवाचे बरोबर संबंद वाडपाक आनी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी खरेपणी ह्या भावार्थान चलून एक जैतिवंत जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.